जीएमसीतल्या कॅन्टीनांनी बुरशेपणा चल्ल्यात। चायेच्या किटल्यांनी फंगस, उदकाच्या टाकयेंत रेबो आनी जल्ले, जनेलांचेर धुल्लो, लायटींचे वायरींग निखळ्ळां आनी सगळीकडेन बुरशेपणा। फाटल्या मंगळारा एफडीएन 4 कॅन्टीनां बंद करपाची नोटीस काडिल्ली। नितळसाणीच्यो गजाली जाग्यार पडना तो मेरेन कॅन्टीन चालू करूंक दिवचे ना म्हूण एफडीएन स्पश्ट केल्ले। आयज आमी जीएमसी कॅन्टीन 4 परत व्हेरीफाय करपाक म्हणजे कॉम्प्लायन्स दिल्ले तांणी सगळे कितें कितें सांगलें तें केल्लें म्हणून आमी आयज परत रिइन्स्पेक्ट केली। दुसरे तांणी एक 2 कॅन्टीनांनी जवळ जवळ 50% कॉम्प्लाय केल्या, पूण अजून मेजर डेफिशियन्सीज 4 कॅन्टीनांनी आमकां नोट जाल्या म्हणून आयज तांकां आमी परत म्हणजे जो पर्यंत ते कॉम्प्लाय करना तो पर्यंत आमी तांकां चालू करूं नाका अशी इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या। आनी एक 2-3 एक्स्ट्रा गोश्टी मेळ्ळ्या, म्हणजे तेंचे वॉटर टँक्स जे आहा स्टोरेज तितून सामके डर्ट आनी जल्ले बिल्ले मेळ्ळ्या। प्लस तेंचे फिक्स्चर इलेक्ट्रिकल फिक्स्चर्स जी आसा ती सगळीं मोडलेलीं आसा, ती तांकां रिपेर करपाक सांगल्या। टी पॉट जे यूज करता ते सामके तेंचे म्हणजे भितर फंगस ग्रोथ जाल्ली आसली ते तांकां डिस्कार्ड करपाक सांगल्या। आनी जे मॅन्युफॅक्चरींग एरियान तेंचे जे विंडोज आसा तितून सामकी डर्ट भरलेले आहा ते सुद्दां तांकां काडून रिपेर करपाक सांगला। आनी सगळ्याक तेणी पेस्ट कंट्रोल केला म्हणटा ती केल्ल्यान सगळ्याक आमकां आयज जल्ले दिसले, म्हणटकीर तांकां आनी एकदां पेस्ट कंट्रोल करून कंप्लीट जल्ले तांकां काडपाक सांगला। कॅन्टीनांनी एफडीएन दिल्ल्या निर्देशा प्रमाण सुमार अर्द्यो गजाली जाग्यार घाल्यात, पूण सगळ्यो गजाली जाग्यार पडना तो मेरेन एफडीए कॅन्टीनां चालू करूंक दिवची ना। आतां मंगळारा बंद केल्ली, आयज जाले 6 दीस जाले ऑलरेडी, पूण आतां ते जे फाटल्यान आनी यात्री निवास आहा ते तो कॉम्प्लाय करीत तो म्हाका दिसना। आनी एक 8 दीस तरी वतले तांकां हे सगळे कॉम्प्लाय करता म्हणटा आमी परत ते व्हेरीफाय करतले। दॅट वी कॅन गिव फास्ट या सो हे 2 कॅन्टीन्स आहा ताणें खुबशें काम केलां, पूण ताणें उरलेलें कॉम्प्लाय केल्या शिवाय ताका चालू करता। प्रुडंटा खातीर चेतन गवस।